बरोबर MLA घेऊन हांव सीएमा बोगले गेल्लो तेचो मुगे व्हिडिओ आहा आनी हांवें 4-5 प्रश्न घेवन गेल्लो म्हणजे वेलसांवचे आनी पयलो हेल्थ सेंटराचो कांसावले हेल्थ सेंटराचो त्या कांसावले हेल्थ सेंटरार लोक जायते सांगतालो डॉक्टर्स बरे आहाय नर्सीस बरे आहाय सगळो स्टाफ बी बरो आहा पूण कितें आहा तांकां शॉर्टेज ऑफ स्टाफ आहा शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स आहाय सो हें घेवन हांव सीएमा बोगले बसलो आनी सीएमा सांगलें कित्याक म्हाका हिंगा इन्फॉर्मेशन मेळटालें केन्ना कोण येयना कोण खबर घेयना अशें म्हाका एक इन्फॉर्मेशन मेळटालें सो सीएमान ताबडतोब आज सॅटर्डे हिंगा इन्स्पेक्शना तांकां सांगलें वचून इन्स्पेक्शन करया हांव काळजांतान देबोरकर म्हणटा सीएमाचे की तेणें हे आज सॅटर्डे हे इन्स्पेक्शन दवरलें आनी हेल्थ सेंटराक आनी तेजे भाशेन हांव आमच्या MLAकूय देबोरकर म्हणटा कित्याक तेणें हो प्रॉब्लेम मुखार वयलो आनी आज आमकां दिश्टी पडटा की कितली शॉर्टेज आसली कितले डॉक्टरांनी तांकां एक्सप्लेन करून सांगिल्लें त्या कडेन आपण वायट दिनाय बट तेणें दाखयलां डॉक्टर शॉर्टेज नर्सीस शॉर्टेज आनी मेडिसीन थोडी शॉर्टेज हें आमकां आज कोण येयलें हांव काळजांतान देबोरकर म्हणटा आनी मिडिया पिपलाक तुमी आज तो व्हायरल केलो की आमी मेळ्ळे सीएमान हे ताबडतोब हें केलें ही तर आमकां आज तर फॅसिलिटी ना हिंगा कोण येताय हे हेल्थ सेंटराक कोण येता पूण निडी पर्सन कोण गरज आहा तो येता पयसो आहा तो प्रायवेट हॉस्पिटलां वयता त्या पासत न्हू आज एज अ सोशल वर्कर जे हांवें कितें मुखार हाडलें तेजो म्हाका बेनिफीट दिश्टी पडलो सो हांव हेल्थ मिनिस्टराकूय काळजांतान देबोरकर म्हणटा कित्याक तोय जायते फॅसिलिटीज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत हिंगा थिंगा करपाक तयारी करता सो हिंगाय आमच्या हेल्थ सेंटराचे कांसावली लोकांक बेनिफीट मेळ्ळ्या पूण म्हणून हांव मागता आनी तुमकां मिडियाकूय काळजांतान देबोरकर सध्या आमी वेलसांव विलेज पंचायत आमचे PHC हांगासर आसा आनीक हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे बट सराक तशेंच आमचे डॉक्टर आसा हांगा आनी सरपंच बी आसा आनी लोकल आमचे कडेन आमचे भाव हांगासर येयल्ले आसा आनी मुद्दम आमी गोवोरमेंटा कडेन आमी जी फेसिलिटी जी आसा जी PHC कांसावली जायते आमकां शॉर्टफॉल आसा आसलें पूण आमी डिस्कशन करून आमी जाता ते भाशेन आमचे जे रिक्वायरमेंट जे आसा ते आमी आतां सरा लागीं आमी रिक्वेस्ट केला आमचे डिमांड जे कितें आसले आमचे PHCचे डॉक्टरूय आसा तेणें जे रिक्वायरमेंट कितें आसा तें सगळें आमी एक्सप्लेन केलें आसा आनी विदीन 2 मंथ्स आमकां जी कितें फॅसिलिटी आसा ती आमकां सगळ्यांक ऑलरेडी एश्युरन्स दिली आसा की आमी जाता ते भाशेन आमी जी फॅसिलिटी जी कमी आसा ती आमी दितले तशेंच आमचे शॉर्टफॉल आसा आमचे जे MTS बाकीचे जे शॉर्टफॉल आसा तेवूय फिलअप करून आमकां आमच्या हे कोर्टांनी कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आमची PHC आसा तांकां आमचे जे रिक्वायरमेंट आसा ते आमकां सगळे पावयतले हांव खरेंच काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा गोवोरमेंटाक कित्याक हेल्थ मिनिस्टर तशें सीएमाकूय तशें कित्याक आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती आमच्या कांसावली लोकांक आमकां मेळपाक जाय कित्याक लोकांची जायती कंप्लेनां केन्ना केन्ना येतात ती आमकां कंप्लेनां येवपाक नाका ताका लागून आयज आमी मिटींग घेतल्या आनी बरी मिटींग जाल्ली आसा आनी आमचें डिस्कशनूय बरें जाल्लें आसा आनी आमकां जी फॅसिलिटी आसा ती जरूर आमकां 2 म्हयन्या भितर जे आमचें जे हॉस्पिटल आसा तें बरे भाशेन चलतलें इतली म्हाका इतली गॅरंटी आसा कित्याक आयज आमचें डिस्कशन जालां तशें तें कोणें डिनाय करपा जायना म्हाका म्हगेलें जाल्यार फर्स्ट टायम हांवें असली मिटींग चाल्लो अटेंड केल्या आमगेलें सदां रिक्वेस्ट आसतालो आमगेले MLA कडेन आतां मोर दॅन 2 years जाले आमगेले इश्यूज जाय ते सॉर्ट आउट करून डॉक्टरूय जाल्यार आमगेलो आहा तो HOD चीफ आहा तो रेपिटेटिवली तो वचोन तो आपल्याले सायडीन कितें पर्स्यू करून आतां तें कोता आनी फर्स्ट टायम म्हाका दिसता आमगे HO आहा तोय बरो हे मिन्स एफिशियंट आसा आमगेल्या सायडीन आमकडे कितें जाता तें आमी कोता आनी होपफुली 2 months भितर आमी मेळटले परते आनी कमिटमेंट कितें दिला तो ऑनर करता कितें इश्यू रेज केल्ले इश्यू ते आतां हांवें ते MLAन सांगिल्लें तशें करून पयलें डॉक्टराक सगळें तुगे कितें इन्फॉर्मेशन मीन्स रिक्वायरमेंट आहा तें कर म्हणून एक स्टाफ हें आहा तेंगेलो मागीर मशिनरी जायती आहा म्हणल्यार हें ना पण ते ऑपरेट करपाक टेक्निशियन आसनाय आनी तुगेले टॉयलेट फेसिलिटी जी पड्या थंय ताकाय ते चेंजींग करपाक जाय मीन्स आनी एका डिफरंट चेंज पॉझिटिव्ह नोट पॉझिटिव्ह मीन्स आतां पॉझिटिव्ह होप घेवन रावपाचें कितें जाता तें चोवपाचें विदीन 2 months होपफुली फीडबॅक दिवपाक मेळटलें आमचे कडेन सेक्युरिटी ना आतां तेका खबर आहा सेक्युरिटी खबर आहा बाबा म्हाका वयर हाडलो आहा बाबा हांव वयतलो कितें करून रिमोटाचेर एक व्हीलचॅरार रिमोट आहा तूं म्हाका सांगाय मेन प्रॉब्लम तें आहा
आमकां जाय सेक्युरिटी कोणें आमकां व्हरपा जाय आमी डिजेबल आमकां एक मनीस जाय आसता तेच हांवें आतां हिंग डिस्कस केलोलें बाबा आमकां एक मनीस जावो की आमकां व्हरपा वयर व्हरपाक आमी डिजेबल म्हूण मागीर आतां सांगोनूय तेच सेम रिजल्ट आतां वयर येता आसतना म्हाका सेम जालोलें व्हिलचेअर सांगलें व्हिलचेअर थिंग वयर आहा म्हळ्यार व्हिलचेअर मुज बरें पावना सर तुका खबर आहा न्हू सरा देखून खबर आहा सर येता तेन्ना हांव येयलो सरा सांगलें व्हिलचेअरार सांगलें म्हूण आनी व्हिलचेअर हाडला दवरला डॉक्टर येयल्या चोयल्या सेक्युरिटी सांगला गेला व्हिलचेअर वयर हांव रावता सकल वयर चलोन येवन बोवाड केलें तशें थिंग दोग जाय येयले तेदो व्हिलचेअराचेर घेवन येयले आनी हांव थिंग सांगलां डिस्कशन केलां ते रोग जावन चोय हांव हिंग वयर आहा सगळे गेले म्हणटकीर हांव हिंगा रावपाचें थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.